I'll dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम सगळी बरी आहे म्हूण तशी आम्ही बरी आहे. आयज आमगे ब्रेकफास्ट जालो. ब्रेकफास्ट थोडो जाल्लो 12:30 जाली. जेवणां बी सगळें जालें. जेवणां म्हळ्यार आमगे अशें कोत्ताय आमगे सासमाय स्टार्ट कोत्ता. हांव बाबा फुडें आसता न्हू, चडशें हांव आसता बाबा फुडें. ती मोदें मोदें येता, तेजे फुडें रावपाकूय एक मनीस जायोच. ना कित्याची एजेर चोडटलो कितें मेळ्ळें जाल्यार तें तोंडां घालता मगे. आनी ते टेलरींग चॉक बी आहाय ते आनी सामकें एक दिसांनी कितें जालें, म्हगे फ्रेंड येयल्लें आनी त्या टायमार लायट गेल्ली आनी आमी चोवंकू ना. चोयल्या हेणें मगे चॉक हायलो आख्खो सामको. आख्खो म्हळ्यार थोडो हायल्लो, तेगे तोंडांतल्यान काडलो तो साम बोल्लो तोंडां. आयक ना, एक बार बाबागे ते कलर्स बीन थिंगा जात न्हू सोगलें. सो सोगल्या टायमार सिटींत उरना चोयपा. सो तेका लागोन मातशें आतां सांबाळून म्हगे पिन्यो बीन हिंगा थिंगा पडलो आहाय जाल्यार हांव चोयतां. तेका एक चोय मागीर तेन स्टार्ट केलें थिंग रांदूं. मागीर तेन कोडी केली आमगे तेशें कोन्न. ती समज कोडी कोत्ता जाल्यार हांव नुस्तीं उजरायता. आमी दोगांय मेळून रांदताय. ओके. आनी आयज न्हू जेवणा कडेन हें केलां, किसमूर एश केल्या. किसमूर म्हळ्यार जिते सुंगटांची बेश्टी केल्या. साम म्हाका लायक दिसली. आनी तेसोली म्हगे मामीन हांव ल्हान आसतना तेशें को कोत्ताली. सुके मिरसांग घायन, पिंडा सोलां, टोमाट घायन आहलोली आनी हें पियाव घायन आनी थोडेंशें मीठ घायन अशें करून हें कोत्ताली. ना तोर आहल्यार तोर घायल्यार सामकें बेस्ट वयता. आनी पावसा न्हू आतां आमगे सासमाय सांगतालें, मामी म्हण आमगेलें अशें करून पावसां कोत्ताली आनी सोराक कोडी तेजेरूय साम बेस्ट वयतालें जेवण. ओके. आनी आतां चोयतां हेज केलाकूय तेगेलें रेडी जालें. आतां तेका फीड कोत्ता आनी तुमकां मागीर मेळटा. आतां न्हू हांव चिकन क्रॉकेट्स करपा वयता. तुमच्यान न्हू तेजी क्रॉकेट्स नाजाल्यार हॅमबर्गर देखून करूं जाता. तुमी हॅमबर्गर करून ट्राय कराय. आतां हांव वयता ती रेसिपी करपा आनी तुमकां किचना मेळटा. पयलीं न्हू हांवें मिक्सरा जार केला आनी तितून 2 मूठ पोय अशी कोथमीर घायल्या आनी 1 मिरसांग घायल्या. ओके. आनी उदो बी कांय घायलें ना. ओके. आनी आतां हांव तें मिक्सरा मारतलें आनी मिक्सरा मारलें म्हणटरीच अशें करून जालें. ती चडूय बारीक जावना ती मुगेली. मागीर तितून न्हू हांवें 6 पीसीस अशे ब्रेड घायले, स्लायस ब्रेड. तुमकां समज पाव आहाय न्हू जाल्यार पावूय घालपा जाता. तुमकां जाय तितू घालाय कित्याक तें अशें करून सामकें हें जायन येवपा तें. ओके. बायंड जायन येवपा. आतां जाल मगे मिक्सरा मारून. आतां हांव तें एक बावलार ट्रान्सफर करतलें. आनी न्हू तुमकां चिली जाय तितली घालाय. आमगे घरां चड ती खायनाय म्हणटोरी हांवें एकूय यूज केल्ली. ओके. आनी हें न्हू 350 ग्रॅम चिकन, बोनलेस चिकन. हांवें तें बरें वॉश केलां. ओके. कट करलां आनी पयलीं वॉश केलां. तें कांय लायलें ना. तें हांवें मिक्सर जारां घालतां. आतां तें म्हाका मिक्सरा मारूंक जाय न्हू. आतां हांव तितून मसाला घालतलें. हाफ स्पून हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला. हाफ स्पून उणें सॉल्ट घायला. 1 स्पून सोया सॉस घायला आनी हाफ स्पून चिली पावडर घायला आनी हाफ स्पून गरम मसाला घायला. आनी न्हू हेचो टमॅटो केचप घायला. मुको न्हू हॉट एंड स्वीट नाहलोलें देखून हांवें स्वीट चिली सॉस घायला, केचप आनी 1 तांती घायला. आनी न्हू तुमकां मसाला उणें सुबेज करून जाता. तुमकां जाय तशें कशें जाता. मागीर मिक्सरा मारलें म्हणटरी अशें करून जालें. उदो बी हांवें कांयच घायलो ना तितून. ओके. सो तें हांव तितून मिक्स कोत्तलें. तुमकां आनी तीख जाय जाल्यार तीख घालाय. तुमकां समज इनग्रिडियंट थोडे जाय जाल्यार ते घायनाकाय. तुमकां न्हू समज ब्लॅक पेपर पावडर घालपा जायो न्हू तुम घालाय. हांवें तीख जातो म्हणून आनी हांवें घालूं ना.
आनी तुमकां समज मॅगी क्युब्स घालपा जायो तोय जाल्यार घालाय. ओके, हांवें होको सॉल्ट घायन केल्लें पूण बेस्ट जालोलें. आनी न्हू हे टायमार न्हू समज दिसता चड अशें करून वॉटरी आहा न्हू जाल्यार आनी ब्रेड घालाय. कांय अशें करून फर्क जायना, डिफरंस जायना. ब्रेड तुमी सुबेज घायलो तेशें करून कांय ना. घोट मातशें अशें करून जावपा जाय. तुमकां दिसता अशें करून जायना न्हू, गूड अशें करून जायना न्हू आतिकू, जाल्यार आनी घालाय ब्रेड मिक्सरा मारून. ओके, नाजाल्यार स्लायस ब्रेड घालाय मिक्सरा मारून. तुमकां आहा ते भाशेन कोराय. आतांचें हांवें आती तेल लायलां आनी आतां हांव तें क्रॉकेटा शेप कोत्तोलें. तुमकां जाय तेशें करून शेप कोराय. रावंड जाय जाल्यार रावंड कोराय, क्रॉकेटा शेप जाल्यार ती शेप कोराय, हॅमबर्गर जाल्यार हॅमबर्गर कोराय. ओके, हेचें म्हाका जाय तितलें हांवें अशें करून हें घेलां आनी हांवें तें पयलीं सर्कल केलां अशें करून रावंड अशें करून केलां आनी मागीर हांवें रोल अशें करून केलां हातीन क्रॉकेट शेप केल्या. तेशें करून न्हू केलें न्हू जाल्यार बरो शेप येता, मोद बीन वयर बी सारकें येता. आनी मुगे न्हू मातशें मोटें जालोलें. तुमकां जाय तेशें करून शेप कोराय. ओके, आनी हेचें आतां मुगे जाल तीं सोगलीं. ही मुगेली 350 ग्रामाची इतली क्रॉकेट्स जालीं. आतां हांव ती तुमकां दाखयतां. हें केल्लें हें एक तांती घेयलां, तें बीट केलां आनी ब्रेड क्रम्प घेयला. ब्रेड क्रम्प न्हू हांवें केला घरा कडेन हें करून स्लायस ब्रेड मिक्सरा मारून हांवें तो हेजेर तोयाचेर भाजला आनी अशें करून पयलीं तितून बुडयला आनी ब्रेड क्रम्प लायलो न्हू कुरकुरीत जाता, क्रिस्पी जाता, बरें जाता सामकें. टेस्ट डिफरंट जाता. ती हांव अशें करून लायतां. तुमकां आनी अशें करून कोट कोरपा जाय जाल्यार आनीकूय करूं जाता. ओके, हेचें आतां मुगे जालें तें हांवें म्हाका जाय तितलें केलें, चड करूं ना कित्याक हांवें तें किवना केलें न्हू. हेचें मागीर हांवें तेल गरम केलां आनी तितून फ्राय केलां. स्लो फ्लेमीचेर फ्राय करपाचें कितें तें कूक केलो न्हू बेश्टें जितें न्हू, सो मातशें भितरल्यान सावन जावपा जाय तें. स्लो फ्लेमीचेर जितलें तुमगे कलर चेंज जाता तितलें तुमी कूक कोराय. बारीक केल्यार मातशें बेगीन जाता. मुगे मातशें मोटें आसलो न्हू सो म्हाका मातशें टायम लागलो. आतां टर्न करता तें मोदें टर्न कोराय. हांवें चड डीप फ्राय करूं ना तें, दिसतू घायलोलें. मुगे मातशें आतां कलर चेंज जावपा येयले तें आनी जावपा येयलें, जालें मुगे तें आतां हांव काडटां. हेचें आतां मुगे रेडी जालें तें आनी हांवें तें अशें करून तुमकां दाखयल्लें कट करून कट करून दाखयतां. आनी न्हू घोट्ट जाल्लें अशें करून बरें भितरल्यान सावन कूक जालोलें. आनी हांवें बरें प्लेटींग केलो तें किवना न्हू तेशें करून लायक अशें करून प्लेटींग बी केलें जाल्यार लायक तेका. इचें आतां आमगे रेसिपी जाली आनी न्हू मुगे फेस न्हू मातशें शायन मारता, ऑयली एस दिसता. एवॉयड कोराय कित्याक मेडिसीन लायलो आहा, स्टिकी सामकें. ओके, किवना आनी न्हू तेका न्हू अशें करून शिता गो जेवणा कडेन क्रॉकेट्स तेका चिकन नॅगेट्सान तेका अशें करून जेयत तो. तेका अशें करून नुस्तें जायें अशें म्हूण नाका, तशें करून जेयता आनी बरें जाता. तुमच्यान न्हू तें डिपां देखून फ्रोझन अशें करून दवरपा जाता प्लास्टीक बॅगां घायन एक अशें करून. आनी तुमकां समज हॅमबर्गर करूं जाय न्हू तेच एजो हॅमबर्गरूय करूं जाता. आतीचे घेयाय. ओके, आतीचे आनी अशें करून रावंड शेप दियाय तेका अशें करून हॅमबर्गर आसता न्हू आनी डब्बल कोट कोराय. ओके, तांतयां बुडोवन ब्रेड क्रम्प लाय आनी पोत्तून तांतयां बुडोवन पोत्तून ब्रेड क्रम्प लाय. सो तें फ्लफी मोट जाता. KFC आसता चोय तशें करून जातोलें आनी बरें क्रिस्पी जाता भायल्यान. ओके, आय होप तुमकां मुगे रेसिपी लायक जाता म्हूण. तुमकां समज लायक जाल जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय तुमगे फॅमिली कोडे फ्रेंड्सां कोडे, तेंकांय कळोन दिया मुगे रेसिपी. ओके, आनी भुरग्यां सामकी एकदम बेस्ट ती.
हेल्थी बीन आनी बरी. ओके. आनी कोणूय मुगे चॅनला न्यू आहा जाल्यार सबस्क्राईब कराय. ओके. टील देन बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.